सुरेश केपेकारान सांगला केपें कितें जावपा जाय म्हणून. केपेकारान सांगले आसा की आमकां एक स्टेट थर्ड डिस्ट्रिक्ट जावपाचें आसा, कित्याक जे केपें जो भाग आसा आमकां काणकोणच्यान म्हण सांग्यारच्यान म्हण कुडच्यान हो जो आमकां भाग आसा सगळे लोकांक आमकां केप्यां एक बरें सेंटर आसा आनी सगळे लोकांक आमकां थंय ते येवपाक लागीं आसा. तेका लागून लोकां खातीर सगळ्यांक बरें पडटलें अशें म्हणून ते आमकां केप्यां जावचें अशें म्हणून तेणी मांडलें आसा. तेजेर आमी रेजोल्यूशन घेतलें आसा आनी आमी तें फॉलोअप करतलीं. थोडी पीजी ऑर्डर कशें आसा पळय पीजी ऑर्डरी ज्यो आसा त्यो आमी प्रत्येक पाटी स्टाफाक आमी सांगता की त्यो मेंबर्साच्यो पीजी भरपाच्यो आसा. त्यो प्रत्येक पाटी तुमी भरा म्हणून भरपा जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां आमी तुमी फोन करून सांगात आनी तांकां ती पीजी भरपा लाया म्हणून सांगलें आसा. ती स्टाफ जे आसा तांकां कॉन्ट्रॅक्टरांक फोनूय बी करतात. प्रत्येक पाटी आमी तेंचे फुड्यान फॉलोअप करता मेंबर्सांची पीजी भरल्या काय म्हणून. ती सांगता आमी तांकां फोन केलो म्हणून जर कॉन्ट्रॅक्टर जर टायम करता जाल्यार हांवें तांकां सांगलें की कॉन्ट्रॅक्टर जर तुमकां आयकना जाल्यार तुमी त्या मेंबराक सांगात बाबा तुगे पीजी भरपा आसा आनी ती तेणी भरली ना म्हणून मेंबराक सांग म्हणून हांवें ताका सांगलेलें आसा. आनी ती विचारली तेन्ना सांगता आमी सांगलें म्हणून सांगता. आतां आयज ताका मिटिंगे आपूण परत सांगलें आसा की तुमी अशी जावपा जायना. ज्यो आतां आमचे कडेन थोडो टायम आसा आनी त्या थोड्या टायमा भितर आमची जी काम आसा ती आमकां करून काडपाची आसा. ताका लागून आतां आमी स्टाफाक परत इन्स्ट्रक्शन दिलां की तुमी अशी तुमचे कडेन मिस्टेक जावपा जायना. जाता तितली बेगीन तुमी तेंच्यो पीजी भरपा जाय आनी वर्क ऑर्डरी काडपाक जाय. आनी मेंबरान सांगलें की बस कॉलेजी लेट जाता म्हणून तेणी सांगलां. पयलीं तें रेजोल्यूशन घेतलें आनी आतां आमी तेजेर ताका परत रिमायंडर दितली कित्याक स्कुला भुरग्यां खातीर बस ही खूब गरजेची आसता. आनी ती निरंकल जो गांव आसा त्या गांवांत ती बस जाय भुरग्यांक. ताका लागून ही बस खूब गरजेची आसा. ताका लागून आमी तेजेर रिमायंडर धाडटली आनी ताका लेटर करतली. तो इंजिनियराचो कित्याक तेणीन म्हणलें कित्याक तेजो कितें तरी गटार आसा तो अर्दूच सारको करपाचो म्हणला. पूण म्हाकाय सारकी तेणीन म्हाजे फुड्याकूय बी तो इश्यू दवरिल्लो आनी म्हाकाय तेजी सारकी आयडिया ना. कित्याक जर तेणीन जर म्हाका पयलीं सांगलें जाल्यार म्हाका तेजी आयडिया उरता आसली. तरी सुद्दां तेणीन जो आपलो इश्यू मांडला आसा तो हांव तेजी इंजिनियराक आनी ताका घेवन बसतलें आनी तेजेर तेगे तें सोल्युशन काडटलें. स्पोर्ट्साचो फंड युटिलायज जायना तो ह्या फावटी कितें चिंतला तुमी? स्पोर्ट्साचो फंड जो आसा आतां आमी मिटिंगेक घेतली आसा रेजोल्यूशन. आनीक तो कसो आसा तेणीन म्हणला कितले 60,000 पर इयर आमकां आसा. तेजेर आमी सगळ्यांनी डिस्कशन केलां मेंबरांनी आनी तेजेर कमिटी बी आमी काडली आसा. आतांच मिटिंगेक ती कमिटी सगळे आमी बसोन जो आमचो झेडपीच आसा टुर्नामेंट करपाचो आमी ठरयला हो प्रोग्राम करपाक ठरयला. तेजेर आमी सगळी कमिटी काडली आसा. कमिटी आनी मेंबर्सांक सगळ्यांक घेवन आमी तेजेर उलयतलीं आनी तो फुडें व्हरतलीं. पगार 2,000 आमकां वाडले आसा. आमच्या मेंबरान प्रत्येक पाटी तेजेर उलयताले कित्याक आमकां पगार वाडचो म्हणून आनी आमकां 2,000ची वाड जाल्ली आसा आनी तो आमकां मेंबर्सांक मेवळ्ळो आसा. ना फाटल्या म्हयन्याच्यान मेवळ्ळो आमकां सद्याक 18,000 आनी मेंबर्सांक 15. मेंबर्सांक 18,000 मेळटा. 16 आनी उपाध्यक्ष आनी अध्यक्षाक 2,000 आमकां 18 आसा.